विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनलाच्या सर म्हज्या वीक्षकांक म्हजो प्रणाम. आयच्या दिसा आमच्या सांगात आसा CA जेनेवी पेरेरा. तांणी नोव्हेंबरांत 2023 जाल्ल्या CA एग्जामांत बरे अंक गळसून तांची CA पदवी उत्तीर्ण जाल्यात. पयल्यान पयलें तांची एक मोठी परिचय करूंक हांव आशेतां. CA जेनेवी पेरेरा हांचो पाप्पा जेराल्ड पेरेरा तशेंच मम्मी फ्लेवी पेरेरा ही फेर्मुदे मँगलोरांत वस्ती करून आसात आनी हांचे आर्टिकलशीप CA नरेंद्र पै हंपनकट्टा हांच्या ऑफिसांत संपयलां. पयल्यान पयलें ह्या कार्यक्रमाक हांव तुमकां स्वागत करतां. तशेंच CA जाल्ल्याक तुमकां रास उल्हास पाठयतां. थँक्यू. नमस्कार. ओके. सो पयले सवाल तुमकां हे CA रिजल्ट आयिल्ल्या वेळार तुमकां कितलो संतोष भोगलो, तुमचें भोगना कितें त्या दीस? संतोष मस्त भोगलो. पयल्यान खुशी जाल्ली कालेंगी म्हळ्यार आनी परत ते सेम सिलेबस वाचूंक ना म्हणलें ते एक व्हडलो संतोष जालो. ते सोन हांवें रिजल्ट आलतारी कडेन रावन अशें पळयलें. म्हाका ते सीन ओडस आसा. म्हजो पाप्पा आसलो, मागीर म्हजी भयण आसलें, म्हजी मम्मी कामाक गेल्ली. हांवें कितें पळय रिजल्ट पळोवन पास म्हूण सांगतना म्हजो पाप्पा भितर जावन अशें खुशेर जावन आयलो. आनी भयण उडलें, तेगे नेबर आयली, ती लगीन जाल्ली, ती हें कॉंग्रेट्स प्रमाणे लागली. तशें ते म्हाका सीन कॅरेक्टर आसा. ताच्या उपरांत मागीर सगळ्या फ्रेंड्सांचे कॉल आनी मागीर एक दोन सन्मान कार्यानी जाले. तशें आतांय तसो संतोष जावनूच आसा CA जालें. ओके. तुमचे आर्टिकलशीप पिरियडार तुमचे CA मुक्त जालें की वा तुमचे पयल्यान जाल्लें आर्टिकलशीप? ना, म्हजें आर्टिकलशीप जाल्लें. हांवें 2016 हांव 19 म्हणसर 3 years आर्टिकलशीप कंप्लीट केला. ताच्या उपरांत हांव CA फायनल वाचून आसतना कोविड आयलें. त्या टायमार एक वर्स एग्जाम्सांनी नासतना हें जालें. ताच्या नंतर हांव 2 years काम करतेत हें करना आहली, वाचून आहली. सो इल्ले अटेम्प्ट्सांनी लागून नोव्हेंबर 23 कंप्लीट जालें. ओके. सो तुमी म्हळें तुमचे आर्टिकलशीप जावन उडे तुमी दुसरे जॉबाक सरवल्ल्यात म्हणून. आमी पळोवंक गेल्यार जॉब सरवल्या उपरांत शिकूंक आमकां मन येना, कित्याक म्हळ्यार तें कामूच चड जाता. तुमी तें कशें फूड केलां एक्चुली? तुमी कशें मागीर शिकल्यात? फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका म्हळ्यार हांव घरांत बसून वाचूंक ट्राय करनासली. इल्ले हेल्थ इश्यूज आनी जाले, म्हणजे हांव घरांत बसून आसतना एक काय म्हणटात एक डावनफॉल आयलें म्हज्या लायफार. एक ल्हानशें म्हळ्यार इल्लेशें काय म्हणटात एक एंग्जायटी आनी इल्ले मायग्रेन आनी स्टार्ट जाली हांव क्लासीस आनी करनासतना. सो म्हाका इल्लेशे प्रॉब्लम जाले. सो त्या टायमार इल्लेशे चेंज जाय आसले म्हाका. सो हांवें जॉबाक वचचें डिसायड केलें. जॉबाक हांव बँगलोर एका CA फर्माक जॉईन जाली. आनी तांचे कडेन पयल्यान इल्लेशें ते मँगलोरचे, तांचे कडेन पयल्यान इल्लें सांगलें रजा जाय पडटली अशें म्हण सांगून. तशें तेय मस्त उदार म्हण येते. एक म्हयन्याची रजा तांणी बँगलोरांत आल्यार म्हाका दिल्या. तशें हांव मॅनेज करनाली ताचे उठको. मागीर घरा येवन वाचचें आनी बरा कश्ट जातलें. तेन्ना म्हाका कश्ट जाले. लास्टाक मागीर हांवें सोडीचें पडलें काम. तुमी बँगलोर आर्टिकलशीप केल्लें की मँगलोरांत? ना, मँगलोरांत केली आर्टिकलशीप नरेंद्र पै ऑफिसांत हंपनकट्टे. ओके. सो हे सगळे तुमच्या CA जर्नी फाटल्या 3 वा 5 वर्सांत तुमी करन आसात. कशी जाल्या ती सगळ्या तुमच्या जर्नी विशीं सांगचें जाल्यार काय म्हणूंक आशेतात तुमी? खंय तावन स्टार्ट जालें, कशें एंड जालें? जर्नी फर्स्टाक इल्लेशे काय म्हणजे डिग्री जाल्या उपरांत जॉईन जाली मग CA. हांव डायरेक्ट एंट्री स्टुडंट, हांवें CPT करूना. सो जॉईन जातना इल्लेशे खेळ मत म्हण सांगीत गम्मत सुरू केलें. ना तेय जाता येदोळ म्हण सरलें पुरो जाला म्हळ्यार म्हाका PUCंत अकाउंट्सांत 100 तशे पुरो बरे मार्क्स मेळटले. सो CA जातलें म्हजे म्हणटे म्हणलें एक थॉट आसलें. आनी स्टार्टींग आमकां आर्टिकलशीप मस्त बरी आसली. म्हळ्यार 9:30 जावन 5 म्हणसर तातूंत मदें ब्रेक मस्त आसतली. सो ह्या मध्ये आमकां म्हळ्यार बरें गंमत जातलें. फ्रेंड्स मेळ्ळे मस्त आर्टिकलशिपान. तशें गंमत CA IPCC गेलें तें ताका कळना. ताच्या उपरांत CA फायनलाक आयल्या उपरांत ते वास्टनेस, तें प्रेशर प्लस तुमची एज इल्ली जाता न्ही, की तुमच्या एजीची भायर काम करनासतात, बऱ्या जॉबर आसतात. सो ते इल्ले प्रेशर आनी सुरू जाले. मागीर इल्ले हेल्थ इश्यूज स्टार्ट जाले. ताच्या उपरांत फायनल इल्लेशे कश्ट जाले म्हण सांगीत. IPCC तितलें कळना. अटेम्प्ट्स लागले जाल्यार फर्स्ट सेकंडान कंप्लीट जाला. तशें फायनल इल्लेशे कश्ट जाले. ओके. पयले फावटी तुमकां CA विशयान कळलें कशें? तुमच्या फॅमिलींतावन किंवा तुमकां ताच्या विशयान कोत्तालें की? म्हाका CA विशयान कळोंक म्हजी मम्मीक पयले CA जायचें म्हणली आशा आहली काही. तशें तिणें म्हाका हांव 10th जावन PUC घेतना PUCंत हें कॉमर्स कान घेवन तुवें CA केल्यार बरें, तुका बरे मार्क्स मेळटात अशें म्हूण सांगलें. ते सोन म्हजो पप्पा कामार आसतना ताणें एक फावटी म्हाका सांगलें म्हाका उडास आसा म्हळ्यार
एक CA तांच्या ऑफिसाक येतले तांचे काम पळोवंक आनी पुरा धाकटे भुरगे यंग मस्त पूण तांकां कशें रेस्पेक्टर आनी पळयतात न्ही सर आनी पुरा त्या विशयात एक फावटी म्हजे कडेन सांगिल्लें. सो थंय हांव इल्लीशी आशा आयली. मागीर कॉमर्साक वचून CA बरें सगळी तुका जाता तूं बरे मार्क्स काडटे तशें म्हणलें. सो थंय म्हाका CA विशयान कळलें. पूण PUC हांवें कांय करूं ना त्याच्या विशयान म्हळ्यार म्हाका सर्ट गोत्तून नातलें. त्याच्या उपरांत डिग्री जायल्या उपरांत डायरेक्ट एंट्री जाता अशें म्हणून पुरा कळल्या उपरांत डिग्री हांवें रेग्युलर केल्या. त्याच्या उपरांत म्हज्या मम्मीन इल्लें फायंड आउट केलें सगळें जावन मागीर हांव त्रिशा कोचिंगाक गेली. थंय फर्स्ट डे इंट्रोडक्शनांत कोर्सा विशयान क्लॅरिटी मेळ्ळी म्हळ्यार तें मेळ्ळी. ओके. सो CA कोर्स एक 3 वा 5 वर्सांचो एक लांब कोर्स. ह्या कोर्सान मस्त जाण आमच्या पयणार येतात. तशें तुमच्या पयणांत तुमकां इन्स्पिरेशन वा स्फूर्ती जाल्ली कोण मनशां? स्फूर्ती जाल्ली आमचो ऑफिसाचो सर आसलो. तो केदाळे म्हाका इल्लेशें मोटिवेट करचे इल्लेशें सांगचे जायचे तशें हें आसलें. तें सोन म्हजी फ्रेंड्स आसली म्हळ्यार आमी आर्टिकलशीप गेल्ल्याक न्ही म्हाका एक व्हडलें गँग मेळिल्लें. सो आमच्या गँगांत गम्मत आमी केल्या पूण CA घेताना सगळीं सिरियस आसली. ते एकामेका मोटिवेशन मस्त आसलें. तातूंत मनी येत मस्त मोटिवेशन आसलें. घराय म्हाका मोटिवेशन कांय उणें नासलें. मम्मी जावं दी पप्पा जावं दी भयण जावं दी बरें मोटिवेट करतली. ऑफिसांत म्हजे थोडे फ्रेंड्स आसले. नांव काडचें सर एकलो प्रज्वल म्हणून लायझेल म्हणून मागीर एक मेघा प्रज्ञाशीन ती आसली. सो तूं लायझेल प्रज्वल ते कोर्स म्हळ्यार अशें खंयचे कोचिंग क्लास बरी मागीर कशें शिकयत खंयच्या सब्जेक्टाक कालें करीत इवन ऐश्वर्या म्हण एक क्लासले आमी डिस्कस मस्त करतलो. सो तांचे जावन तूं मोटिवेशन म्हणून सांग. तुमच्या फॅमिलींत स्पेशली तुमच्या आवय बापायंत आनी फ्रेंड्सांत तुमकां कसली काय म्हणटात एक हेल्प मेळ्ळा? फॅमिली जावन फर्स्ट ऑफ ऑल मोरल सपोर्ट. तांणी म्हाका म्हळ्यार फर्स्ट तांणी म्हाका वोस म्हूण सांगले दिसा जावन इवन म्हजे खंयचे ब्रेक डावन जाले म्हाका ते फेल जाताना हांव रडलें और काली सगळ्या कडेन तांणीच म्हाका उखललें. मागीर कितें की म्हळ्यार फिनान्शियली म्हाका कांय प्रॉब्लम जायनातले बरी तांणी पळयलां. कोर्साचे पयशे जावन दी हांव एक कोचिंग करता म्हळ्यार ताका पयशे दिवचे जावन दी. प्लस म्हजी एज जावन आसतना हांव मालगडे दोगारा. सो कामाक वचपाचें म्हणल्यार प्रेशर हांवें बगूं ना आनी इवन मॅरेज प्रेशर येदोळ म्हणसर म्हाका घरा जावना तशें जाल्यार ते पुरो आसलें मस्त समाधान आसलें कोर्स करतना. हे म्हज्या पॅरंट्साचे सपोर्ट. मागीर म्हजे भयण थोडे फावटी आमकां मम्मी पप्पा कडेन सांगूंक जायनातलें भयणी कडेन सांगीत न्ही तशें सपोर्ट आसलो मस्त मोरल सपोर्ट आसलो. मागीर फॅमिलीचे अशें कोणी म्हाका डिस्करेजमेंट करूं ना म्हण येत जातलें खंय शिकता कितले अटेम्प्ट सारलात जाल्यार एक ओके मिनिमल हें आहलें म्हाका तशें सपोर्ट म्हण. स्पेशली टफ सब्जेक्ट शिकतना घरच्यांचो पाठिंबो मोस्ट इम्पॉर्टंट ना जाल्यार आमकां शिकोवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार समाजांतूय आमकां प्रेशर आसता. तशेंच आमची दुसरी पुरा कामाक वचून आसात आमी मात घरा आसा म्हणलें एक बेग. हय तुमी सांगलें कोचिंगाक तुमी त्रिशाक आयिल्ल्यात. सो तुमचें सगळें CA लायफान तुमी कंप्लिटली कोचिंगान गेल्लें गी वा तुमी सेल्फ स्टडी केल्लें गी? हांवें कोचिंग त्रिशाक हांव फर्स्ट ग्रुपाक आयिल्लें IPCCच्या. ते हांवें थंय कोचिंगान गेल्लें. तातूंत आमी 2 सब्जेक्ट थियरीखान घेवन येतले. त्याच्या उपरांत सेकंड ग्रुप हांवें सेल्फ स्टडीत केल्लो. त्याच्या उपरांत फायनलांत हांवें दोनी ग्रुपांत म्हळ्यार सेकंड ग्रुपांत 2 सब्जेक्टाक तूं 3 सब्जेक्टाकान गेला फर्स्ट ग्रुपांत. ओके. आतां शिकच्या भुरग्यांक तुमी कल रेकमेंड करतात सेल्फ स्टडी इज बेटर गी वा कोचिंग कडेन येवचें बेटर गी खंयचें तांणी करीचें? सेल्फ स्टडी करीत थोड्या सब्जेक्टान तुमकां कम्फर्ट आसलेल्या सब्जेक्टान करीत 100%. बट कोचिंग ही गरज पडटा फायनलान स्पेशली हांवें सांगचें तर थोडे सब्जेक्ट्स समजूंक तांचे गायडन्स बरें आसता. तुमी करेक्ट कोचिंगान घेवचें इम्पॉर्टंट. थोडे पयशे मात करतात कोचिंगांत आमकां गोत्ताले विशय CA तसले कोचिंगाक वचून नजो. बट एक करेक्ट गायडन्स मेळटा मॉक टेस्ट मेळटात करेक्शन्स करून पाटी मेळटा. सो तातूंत मस्त हेल्प जाता. तर देखून कोचिंग जाय पडटलें. तुमचे कश्टांचे पेपर म्हळ्यार खंयचे फाटल्या ह्या 3 अटेम्प्टांत वा इंटरमिडिएट आनी फायनलांत कश्टाचें म्हणून सांगचें म्हळ्यार हांवें IPCC करतना म्हाका ITSM एक पेपर आसलें. ते काले म्हणून समजनासलें बेजिकली इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी रिलेटेड काले म्हणून समजूना. फर्स्ट अटेम्प्टात बरयतना सेकंड अटेम्प्टात बरयतना आमी प्रॅक्टीस मॅनला जावन ते बासी जेतून बायट करून कंप्लीट जालें. मागीर फायनलाक आयल्या उपरांत म्हाका एकच पेपर बंक जालें ते SFM. म्हजे म्हजे एग्रीकल्चर
गच्चिनात इवन इंटरव्यू ऐकूनची कित्याक म्हणून सांगल्यार ते प्रॅक्टिकल पेपर most जाणांक इझी बघता बट म्हाका कालेंगी म्हणल्यार म्हाका मॅथ्स बॅकग्राऊंड नासलो PUC जावन हांवें CPT करुना सो हांवें तेय मॅथ्स शिकूना सो तशें जाल्यार म्हाका मॅथ्स बॅकग्राऊंड नासतना प्रॅक्टिस जाय जे लॉजिक समजे खालेगी मिस मारले इवन हांवें कोचिंगान गेलें पयलें मायन कटारी म्हणून ते मस्त बरें म्हळ्यार most जाणांक तांचे दोन मस्त बरें जाला बट म्हाका ते समजलें ना ताच्या उपरांत नेक्स्ट हांवें कोचिंगय चेंज करचें पडलें हांवें ते Air 1 CA करियर इन्स्टिट्यूट आसा न्ही अतुल अगरवाल आनी तांचे तावन मागीर लास्टाक हांवें कोर्स करून येवन मागीर एक्स्ट्रा प्रॅक्टीस मॉक टेस्ट आनी हें पुरो हांवें नवें पुरो त्या पेपरा खातीरच केल्लें लिटरली म्हळ्यार म्हाका ते ओवरकम जावंक बारीक कश्ट पडले बट फायनली 61 मार्क्स येवन हांव तातूंत पास जालें. ओके सो अपार्ट फ्रॉम तुमचे एज्युकेशन CA कोर्स तुम्ही दुसऱ्या खंयचे एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिविटीज आसल्यात की तुमकां कसली अचिवमेंटाक काही प्रायज मेळिल्लें आसा की एक्स्ट्रा करिक्युलर डिग्रींत आनी आसतना PUCंत आसतना डिबेट हे आनी काले स्पीच आनी पळय म्हणजे चडावत फेवरेट आसले हांव तातूंत पळय आसतली मागीर आमी इगर्जेन मस्त आसली एक्टीव आसली म्हणून सांगीत YCS जावन दी ICVM जावन दी इवन IPCC बरयत आसतना हांव ICVMची प्रेसिडेंट आसली एका वर्सा सो एक दीस एन्युअल डे जावन येवन नेक्स्ट वाचूंक बसले आसा सो तशें एक्टीव आसली आनी इगर्जेन तुमकां इवन फंक्शन्स आनी जाताना MC करूंक ताका पहिले ICVMची लेक्चर करतली मागीर ताच्या नंतर इवन इगर्जेची केले फंक्शन जुबलेव आनी तशें पळय आसतात न्ही तातूंत पुरो एक्टीव आसतली पर्टिक्युलरली भायर वचून कॉम्पिटिशनाक पण पार्टिसिपेट करून इगर्जेच्या कॉम्पिटिशनाक मेळ्ळा धाकटे प्रायज. ओके सो अनेक विशय कितें म्हळ्यार आमी 6 म्हयने वा 3 म्हयने शिकता मिनात काण शिकता पूण आखरेक काले मॅटर जाता म्हळ्यार आमचे ते लास्ट 1.5 दिसांचे स्ट्रॅटजी वा 3 घंट्यान ते बरोवची आमची स्ट्रॅटजी सो तुमची ती लास्ट मिनीट 1.5 दिसांची एज वेल एज ते 3 घंट्याची स्ट्रॅटजी कितें जावन आसली. 3 घंट्याक हांवें प्रिपरेशन म्हणून पयलें केदालें करून येतलें बट लास्ट अटेम्प्टांत हांवें पास जाल्ले अटेम्प्टांत हांवें मॉक टेस्ट दिवन पळयल्लें सो म्हजे 3 घंट्याचे प्रेशर मस्त उणें जाल्लें म्हणून हांवें सांगीत सो हांव इवन मॉक टेस्ट सगळ्यांक सजेस्ट करता कित्याक म्हणून सांगल्यार तातूंत तुमकां तें प्रेशर मस्त उणें जाता एक आनी 1.5 डेचे सांगचें तर 1.5 डे इवन प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट पळय जाल्यार आमकां ऑब्वियसली खाली थियरी पळोवन वचूंक की जायना साममा एनकरेज पडटात लास्ट मोमेंटाक सो हांव सामकें प्रिपेर प्रॅक्टीस करतना इल्ली कश्टाची त्या टायपाचे पळय टिक घालून दवरतली आनी ते लास्ट मोमेंटाक पळोवन तोसाचे तशें दवरतली इवन म्हळ्यार एका बल्क जावन 100 क्वेश्चन जावन एक 25 क्वेश्चन काडून दवरल्यार ती 25 क्वेश्चन लास्ट मोमेंटाक पळयचे अशें आमची स्ट्रॅटेजी जावन आसली पूण 1.5 डेज केदाळे पावना आमकां खालें केलें बट जाता तितलें हें करचें बरें पळयतलें शॉर्ट नोट्स करून दवरल्यार बरें थियरी मागीर कितले आमी रिवायज करनासतना ताच्या बेसिसार जाता म्हळ्यार एक काले रिविजन व्हिडिओ आनी आसले ते पण आयकून इल्ले कट शॉर्ट करून करतले. ओके सो तुमकां खंयची म्हणजे एक वेळ घडी आसली की वेळार तुमकां आनी मुखार CA नाका म्हाका CA सोडता म्हणलें बगुल्लें पूण ताच्या उपरांत कोणेंगी तुमकां मुखार धाडलें वा पुश केल्लें तरी खंयची म्हणजे वेळ घडी आसली की एक तो म्हणजे हांवें ते सांगलें न्ही की तुमकां कोविड जाल्ल्या नंतर हांव CA फर्स्ट टायम फायनलाक वाचूंक बसले ते दळ हांवें मस्त हे काले म्हणटात व्हिडिओ क्लासेस ऑनलायन आनी पळय हाडले कंटिन्युअस आयकल्ले वरवीं म्हाका मायग्रेन आनी ते पळय कितें पटी हेल्थ इश्यू स्टार्ट जाले प्लस म्हाका एंग्जायटी म्हणल्यार म्हाका हात कामचे जावं ते भायर वचोंक क्रावड फेस करचे हें गेल्लें म्हजें कंप्लीट ताच्या नंतर म्हाका घरा एकल्याक रावंक बीन दिसतालें अशें एक जाला एक फेज म्हाका तो मोस्टली स्टडीजांत आसल्या वरवीं आयलो बट तो फेज म्हाका आयलो आनी तो येताना मात्र म्हाका एक टायमार हेल्थ वर्सस CA तशें जाल्लें एका टायमार म्हळ्यार हांव बूक बंद करून न्हिदतलें कित्याक म्हणून म्हाका जायनासलें वाचूंक सो तो एक फेज म्हाका उडा सोडटलो लायफ लाँग CA विशयांत तातूंत म्हाका ओवरकम केल्लें म्हज्या पॅरंट्सांनी हांव वचून पुरें सांगचें मनीस हांवें वचून सांगून रडून सो तिंत म्हाका इल्लेशें भायर आपूण वचचें मागण्या कडेन आपूण वचचें इल्लें रिलीफ जाता तातूंत पुरा सो इवन म्हाका स्पिरिच्युअली मस्त डेवलप जाला CA ओट्टूक कित्याक म्हळ्यार तातूंत हांव स्ट्रेंथ मेळटा म्हणून म्हाका मागीर कळ्ळें तशें ते आनी तशें जावन मागीर ओवरकम जाली हांव स्लोली प्लस हांव जॉबाक गेली सो एटमॉस्फियर इल्लें चेंज जावन इफेक्ट जालें आसतलें मागीर लास्ट May 23 अटेम्प्टी म्हाका इल्लेशें डावनफॉल जालें म्हळ्यार हांवें मस्त एफर्ट्स घालून एग्जाम बरयली 184 म्हणसर आयलें तशें उपरांत हांव फेल जाली सो ते दळ म्हाका मस्त
एक नाका मुन्ने CA म्हाका गी म्हणले एक क्वेश्चन म्हाका इल्ले म्हळ्यार बूक काडून घेतना नाका म्हणतले एक तर खाला म्हणटात त्या बुका वयर राग आयिल्लो मनी येता तो बूक परत्यान पळोवंक नाकाच म्हणून बघतले ते एक फेज आसले बट देन अगेन म्हजे फ्रेंड्स आसले म्हजे वाटून ते बरोवन नासतले परत्यान सो तांणी उलोवन हांवें तांकां फोनाक करून तांणी म्हाका फोनाक करून ओवरऑल समज एस्पेशली ते 180 वयर येवन फेल जाल्यार मस्त बेजार जाता त्यामुळे ऑलमोस्ट पास बट डिडंट पास म्हणल्यार जाता तुमच्या 3 वर्सांच्या आर्टिकलशिपांत तुमच्या फायनल एग्जामाक कलमणी परिणाम आसलो गे ताचे तावन कले म्हणजे तुमकां हेल्प जालें हेल्प GST आमकां आसा तशें हांगा मेळटा हांव आर्टिकलशीप मुगतना GST प्रेस आयिल्ले आनी आमी ते शिकल्ले म्हळ्यार स्टार्टींग एक इल्लेशे मंथ मेळ्ळात आमकां रिटर्न्स आनी पुरा सो GST हांव फायनल सेकंड ग्रुपाक म्हाका 2-3 पटी रिवायज जाल्ले बरें जालें ऑफिसांत एक पटी मागीर हांगा एक पटी तशें मागीर डायरेक्ट टॅक्स डायरेक्ट इफेक्ट आसता न्ही गे ते ओके जाल्ले म्हळ्यार IT रिटर्न्स आनी समजतले मागीर अकाउंट्स म्हळ्यार फायनलाक आमकां इंडियस येता सो ते इल्लेशें कनेक्शन मिस जाता बट हांव ऑफिसान काम केल्लें परत्यान हांव 2 वर्सां एक्सपिरियन्सार काम केलें न्ही त्या दळाचे इल्लेशें परत्यान खाले म्हणटात आतांशें मेळटलें म्हाका सो म्हाका ते हेल्प जालें इवन हांवें वाचलें म्हाका कामाक हेल्प जाला उलटें म्हळ्यार हांव तें खालें नॉलेज गेन केल्या पळय ते हांगा एप्लाय करूंक इजी जालें आनी केदाळे प्रॅक्टिकल नॉलेज जाल्यार बरोवंक इजी जाता थियोरेटिकल नॉलेज कितलें जाल्यार तितलें इवन ऑडिट आमकां ते करूंक आसलें न्ही सो ते SA शिकतना रिलेट जातलें आमी कंप्युटर तें केल्लें करेक्ट सो सोशल मिडियाच्या विशयान उलोवचें जाल्यार तुमचें सोशल मिडिया लायफ कशें आसलें तुमी सोशल मिडिया चड यूज करनासल्यात किंवा तुम्ही कम्प्लिटली अनइन्स्टॉल केलें एट दी एंड कालें करनासल्यात सोशल लायफ म्हणजे सोशल मिडिया लायफ कितें म्हळ्यार फेसबुकार आनी तितलें एक्टीव ना इंस्टाग्राम आसा रन करता म्हळ्यार ते तितल्यान पोस्ट आनी ना आमी रिल्स पळोवचे सडा तेंनी रिल्स वॉट्सएप आसले हांवें अनइन्स्टॉल म्हण करूं ना खंयच्याय म्हज्या एग्जामाक हांवें अनइन्स्टॉल म्हण करूं ना बट स्टार्टींग इल्लें चड आसता मागीर हांव तिल्ले सायड दवरून करतली समहाव मागीर कंट्रोल येतलो सो अनइन्स्टॉल म्हण करूं ना बट डिस्ट्रॅक्शन आसलें स्टार्टींग मंथ्सांत आसता मागीर बेन सुरू जातना ऑटोमॅटीक येता मागीर प्रायोरिटी विंगड जाता फायनल फास्ट इयर्स खान गेल्यात न्ही सो एज आनी ते म्हणटाना सिरियसनेस ऑटोमॅटीक येता करेक्ट तुमी आतां शिकच्या भुरग्यांक वा आनी मुखार CA करूंक आसच्या भुरग्यांक कसलो म्हणजे संदेश दिवंक आशेतात गी शिकच्या भुरग्यांक म्हजो संदेश म्हणल्यार एक हांवें रिसेंटली म्हजे लास्ट अटेम्प्टार समजल्लें म्हण सांगीत मॉक टेस्ट एक मोस्ट इम्पॉर्टंट सो देखून ऑब्वियसली आमकां शिकतना ताका टायम ना म्हण बघता और आमी मॉक टेस्ट दितना आमकां 3-4 घंटे वेस्ट जाले म्हण बघतात बट त्याचे इफेक्ट एग्जामा दीस मस्त आसता म्हजे हर एकांत म्हणजे मेन्स पेपरार 61 आयले उरल्ल्यान ती म्हाका 50 एबाव थियरीन तांणी पुरा वयर येवंक जाल्लें बिकॉज हांवें ती मॉक टेस्ट दिल्ली सो दॅट ॲड्स मस्ट एडवांटेज जाता त्या देखून ते दिया म्हणून हांव एक रिक्वेस्ट करूंक आशिता मागीर म्हजे हांवें रेफर केल्ले कोचिंग इन्स्टिट्यूट आसियाचे CA अतुल अगरवाल तांचे एरवन ते खालगी म्हळ्यार ते जाय जाल्ले शिकयतात आनी जाय जाल्ले मोटिवेशन दितात अननेसेसरी उलोवचें जावन ते एक्स्ट्रा हें करिनात आनी मॉक टेस्ट करेक्शन आनी खंय मेळटा सो मे बी तांणी यूज करियत आनी एक हांवें सांगी जाल्लें म्हळ्यार CA म्हळ्यार आमकां हार्डवर्क प्लस लक म्हणून सांगिल्लें तुमी आयकलां आसतलें हार्डवर्क 100% गरजेचें म्हजे लेखा लक म्हळ्यार देवाचो आशिर्वाद सो मे बी इल्लेशें देवा वाटो कम्युनिकेशन दवरून इल्लेशें तिशीन गेल्यार चड हेल्प जातलें म्हणजे तितलें ओके अकरेचे सवाल मुखले प्लॅन कितें तुमचे व्हॉट्स युअर प्लॅन मुखले प्लॅन एम्प्लॉयमेंट हांवें तो कॅम्पस सिलेक्शना तें केलां एप्लाय केलां ऑलरेडी होपफुली बरे कंपनीज आमचे वेर इंट्रस्ट दाखयतात आनी तशें जालें जाल्यार जॉब करचें प्लॅन आसा तांतून तो नाही तर अशें दुसरें जाल्यार जॉब सोदचें प्लॅन आसा मागीर म्हळ्यार हांवें जॉब सोदतना एक क्रायटेरिया काय लेगीत म्हळ्यार म्हाका एक स्पेशलायज्ड फिल्डाक वचूंक नाका ओवरऑल पुरा मेळचें बरें एक्सपोजर मे बी एक ओवरऑल एका कंपनीचे ऑर कन्सल्टन्सी टायप त्या टायपाची सर्वीस दिवंक जायचे सो दॅट हांवें पुरा फिल्डान रिलेटेड टच आसता प्लस ओवर द इयर्स आमचे कडेन तितली योग्यता जाली जाल्यार एक ऑफिस घालची आशाय आसा बट ओवर द इयर्स आतां सडन ना फर्स्ट कॉर्पोरेट मागीर जाय जाल्यार प्रॅक्टीस इन्वेस्टमेंट आमकां जालें जाल्यार लेटर विथ चिल्ड्रन्स आनी पुरा ते इजी जाता न्ही गे आमकां ऑफिसांनी आसल्यार तशें मे बी ओके परत एक फावटी तुमकां तशेंच तुमच्या कुटुंबाच्यांक रास उल्हासां पठयता तशेंच तुमच्या मुखल्या भयणाक
आमच्या विश्व कोंकणी केंद्राच्या तर्फेन सर बरें मागता. हांव म्हजे देव बरें करूं म्हणून आशिता विश्व कोंकणी केंद्राक. तांणी आमकां सोदून म्हणल्यार बरी, आमी पास जाल्यांक सोदून म्हणल्यार बरी, आमची काणी लोकां मुखार दवरूंक आशिल्ल्याक देव बरें करूं. ओके. तशेंच आमच्या सर विक्षकांक ही सगळी व्हिडिओ पळयल्ल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.